परमेश्वराच्या मना गीतगायो कळत नाव देवाचे ओरगुटाता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आयच्या मिसान किरीत भाशेन मागतले हांव सगळ्या सिल्वा फामिलीची मरून गेलेल्या वांगड्यां खातीर किरीत भाशेन देवान तांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या बरोवन मागुया. तशेंच जें ते साव दितेल्या पासत आमी किरीत भाशेन मागुया आमच्या पादविकारा खातीर देवान आज किरीत भाशेन ताचो निर्णय करूंक ताका गोठाय आनी बोड दिवंक आनी ताचे पासत सगळे वावुरतेल्या वांगड्यां खातीर किरीत भाशेन मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांचें मन उजवाडूंक मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर उदीक आनी उदीक आमची सृश्टी सांबाळूंक वावुरतात ते सगळे आमच्या वांगड्यां खातीर आनी जे कोण स्वता पासत झुजतात तांचे खातीर आमी मागुया. देवान उदीक तांकां कुरपा आनी बोड दिवंक हें सोत कितें आसा तें जाणो जावंक आनी स्वता प्रमाणे सगळीं आमी चलूंक आमकां कुरपा आनी बोड दिवून मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. देव उदार, देव आमच्यो गरजो अडकता आनी ह्या उदारपणान देव आमचे सगळ्या गरजांक बाबा भयणो आदार दिता. दर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानान देव आमच्या गरजांक पावता. हेच बाबार्थान आमी मनान धरूंक आनी आमचो बाबार्थ ओदीक आमी खोलावंक देवाक मानता ते भाशेन आमी ओदीक ताच्या फायद्याचे जावंक आनी आमच्या जिवितान देव आमकां सगळें उदारपणान दिता देखून ताका खुदकुती दिनवास आनी आर्गां दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकांय आनी दुसऱ्यांकूय उदार मनान दुसऱ्यांची सेवा करूंक आदार दी म्हूण खुदकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांचांक वारमरी सगळ्या दुदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबाईन वागय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. लोककोंठीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाच्यो पुतो धुवो रोडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तांत आसतना आमी फुकोट मासली, तवशीं, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खाताल्यो. ताचो आमकां कितलो मन उगडास येता.
हांगा आमी सुकून गेल्याव मान्ना भायर हांगा आनी कांयच दिश्टी पडना. मान्ना कोनफिऱ्याचे बिया पोरी आनी ताचें रूप बेडेलिया फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय कोत्तालो आनी एका दांट्यान दोळटालो आनी पितूळच्या वाणांत कुळटालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी तांच्यो बारीक भाकरी कोत्ताली. तेलान भाजिल्ल्या वड्या पोरी ताची रूच. रातचो पेडण्याचो मैदानार दो पडटालो तेन्ना ताचे बरोबर मान्नाय पडटालो. आपल्या तोंबूच्या दारार लोक रोडटालो ते मोइजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइजेसाक भोव वायट दिसलें आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानूंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचें वजन पोले तुवें म्हजेर घालाय. हांवें हे पोरजेचो गोड सांबाळला काय? हांवें तिका जोल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक हड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक हांवें बासायलोल्या देसांत व्हर अशें कितें म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण ती म्हजेशी येवन रोडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वजन तोलूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यारूच ओदीक बरें. हें दोलदीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार ओदीक बरें जातलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. परतून म्हणुया, देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोरहोती काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडली. जबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार एकाच फारान तांचे दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वोरयांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो. जबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांय पडटले आसले. तांचे गुलामपण सदांकाल उरतलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी खडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जय सर्वेस्परा, Soy Sarvespara, soy, 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 soy. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. स्नानदाता जुआंवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोरसळून गेलो.
पूण हे लोकांक कळटूच नोगरांतान ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बोरी केली. तिनसानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणली, ही एक सुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेसून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो, 5 सुंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून मोजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 सुंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वाटले. सगलीं जेवलीं आनी दादुशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोल्लोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन जेसून ह्या वोपारीन किरीत वोपार न्ही पूण जेजून केल्ले घडणीचो आमी किरीत भाशेन हांगासर विस्तारून ताची खबर ह्या शुभ वर्तमानांत आयकता. आनी आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जेजू जुआं बातिस्ताची किरीत भाशेन आपूण खबर आयकल्या उपरांत आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. ताचें शीस कापून तें हेरोदियसान किरीत भाशेन हेरोदाचे मुखार दवरलें आनी ताची मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू निराशीत जावंक ना पूण कोती बरीच जालो. आनी मागणें करूंक एक सुरे सुवातेर ताणें निर्णय घेतलो, आपूण वेतलो आनी थंयसर आपूण किरीत भाशेन विसव घेतलो. हें जेजू एका नगरांत येता म्हूण आयकून सगल्या ताच्या पाटलावदारांनी पेले तोडीक पयलोच जेजू पावचे न्हय आदींच ताका थंयसर वेडो घातलो आनी आपल्या शिसांक पडोवन जेजू चुचुलो, कित्याक गवडी नासलेले शिड्या भाशेन ते देवाक सोदताले. देवाक अणभवून आपल्या जिवितांत कितेंय तरी ह्या उतरा वरवीं आपल्या घोटाय मेळटली, बळ मेळटलें म्हूण ते जाणा आसले. शीस घोडीक त्या वेळार हे विसव घेवंक सोदताले पूण जेसून पोरजेची ओळख, पोरजेची गरज, पोरजेक कितें गरजेचें तांचे काळजाची भावना ओळखून घेतली. आनी त्या वेळार त्या ओड्यावेलो देंवलो आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें पळयले आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटकारांक ताणें बरें केलें. देव बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्यो गरजो अडकता. जेन्ना आमी वायटाक सांपडटा, जेन्ना आमी अडचण्यांक सांपडटा, जेन्ना आमी त्रासांक सांपडटा, देव आमचे काळजाची भावना वळखता. ताका लागून देव आपुणूच उदार मनान आमचे सोबे येता. देव आमकां सगल्या वायटांतले निवारूंक सोदता. आयच्या दिसा किरीत भाशेन ह्या 5 सुंड्याची आनी 2 मासळेची खबर 4 शुभ वर्तमानांनी आमी आयकता. आनी जेन्ना आमी आयकता तेन्ना बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन देव मनशाच्यो गरजो अडकता म्हूण आमकां ह्या शुभ वर्तमानान मेळटा. बुकेल्ली तानेली पोरसां देवाच्या उतराक ती आवंडेताली आनी जेजू तांकां आपल्या शिसाचें मन पळोवंक म्हणटा. शीस जेन्ना ताचे फुड्यान येता आनी म्हणटा, 3 सांज जाली सायबा, सगल्यांक धाडून दी. लागशिल्ल्या नगरांत वचून ती आपल्याची बूक किरीत भाशेन मारून जेवण खाण जेवतली. आनी आयकून जेजू तांचें मन पारकूंक म्हणटा, तुमीच तांकां जेवण दियात. शीस म्हणटात, आमचे लागीं 5 सुंडे आनी 2 मासड्यो आसात, हाचे शिवाय आमचे लागीं कांयच ना. आनी भाऊ भयणीनो, देव कितलो उदार, देव आमचे गरजो जाणा, देव आमचे सगल्या वायटांतले आमकां निवारता, देव आमकां सगले पिडेंतलो आमकां बरो करता.
हें दाखोवन दिवंक जेजू किरीत भाशेन म्हणटा तांकां सगल्यांक बसयात सगळें तोंड थंय आसलें थंयसर तांकां बसयतात आनी जेजू तांकां किरीत भाशेन ही पयली न्हय पूण आपली मिलाग्र थंयसर करता जे मोजेसान ओरोण्यांत पोरजे सगळें केल्लें बोबाड मारताली पोरजां आमकां कित्याक तुवें हाडलें आमी गुलामपणांत अदीक बरीं आसलीं आनी तेन्ना मोजेस हे पोरजे पासत प्रार्थना करता आनी स्वर्गांतान माना दिवन तांकां तांची भूक मिटयता ते भाशेन जेजून आदी फुडेंच 2 दिसाक मिसाचे भेटेन जे आमी समोरमतल्या 2 दिसाक मिसाचे भेटेन आमकां जेजू उत्मीक वाटेन आमच्या जिवितान येतलो उंड्याच्या रुपान आमकां आमची उत्मीक भूक मारूंक येतलो तें आदी फुडेंच करून दाखयता आनी ह्या लोकांक बसयल्या उपरांत 5 उंड्याचे 2 मासुळेचेर आशिर्वाद घालून किरीत भाशेन तांकां सगल्यांक दादोशी करता देव आमच्या जिवितान हें दादोसपण आमकां दिता आज आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता भाव भयणीनो देवाच्या उतराक आमी खरेंच भुकेतांव गाय देवाच्या उतराक आमी खरेंच थानेतांव गाय 2 दिसाक देव आमचें सगळें उलोवंक सोदता सोत उलोवंक सोदता कुडीक स्वतान जायते फावटी घुसपा गुंदोड आसा गुडमेल आसा अशें आमी समजतांव ना बाबा स्वतान गुडमेल ना न्हय म्हूण तुवें नाडबुदी नात सोत तें सोत आनी हें सोत देवा मुखार आमकां 2 दिसाक ताच्या उतरांतल्यान उगडापें जाता आयच्या दिसाक देव आमकां दाखोवन करता की मिसाच्या बलिदानान 2 दिसाक हे समोर उमणेन ह्या उतरा वरवीं हांव तुमच्या सांगाता आसा हांव तुमकां स्फूर्ती दिता हांव तुमचें सगळें उलयतां वचात म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगात भियो नाकात दुसरो तुमचेर गाराणें घालता दुसरो तुमचेर फातर मारता दुसरो तुमकां भायरायता दुसरो तुमकां केणटा दुसरो तुमकां वायट बरीं उतरां म्हणटा दुसरो तुमकां बाबा भयणू चेपून दामून दवरूंक सोदता दुसरो तुमकां न्यायसभेन व्हरता म्हज्या खातीर तुमकां पिडापीड दिता असले वेळार सोत कितें तें सांगूंक तुमी फाटीं रावनाकात आनी हेंच आमी दिसपोटी बाबा भयणीनो करूंक गरज आयच्या दिसाक आमी ह्या सोता पासत जियेतल्या आनी जेजू हो माना मोजेसान दिल्लो तो आपल्या पोरजेक 2 दिसाक मिसाचे भेटेन आपली कूड आमकां शेवूंक दिता आपले कुडी वरवीं आमकां अदीक उत्मीक वाटेन गोट करता हें जाणून जावन स्वता प्रमाणे ताचें उतर आमी घेवन जियोंक आनी स्वत आमच्या जिवितांत परगटूंक आमी भियेनासतना सदांच फुडें रावंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43.
मोशा बाबा वयली न्हय मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बोलयता आपल्या मनोमेळी मोहिमेक आमच्या नामके बोलीत सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आमची कारजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सर काडयेन सोद आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या नांवे बापान उंचरती तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडय. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच तांणी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराची हें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुज्या कुसानी संसाराच्या सोडूंडारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तरी आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुडीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांचे सर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. स्वता पोरमणे आमी जिवंक दर दिसाक देवाचें उतर आमकां उलो मारता हें स्वत आमी ओळखून घेवन आमच्या जिवितान फावो तें आमी बदलप करूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेक तांव आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म तांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताची दिसगा आमची कशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां सूख माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेरी संवसाराची पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Na voce su, ali
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80. E6. मोशा देवा